एखाद्या कलाकाराक शॉकात करपासारखी गजाल कला अकादमी कसिनो अकादमी जाल्ली। ब्रेस्तारा दनपारां कला अकादमीतलें चित्र पळयल्यार कोणाकय कसिनोचेर पावला काय दिसपाचें। अकादमीचे गॅलरींत कसिनो थीम घेवन सजावट केल्ली। तें पळोवन कांय कलाप्रेमी आनी कलाकारांनी बोवाळ मारलो। उपरांत कला अकादमीच्या अध्यक्षान चडशी कसिनोची सजावट काडपाक लायली आनी मागीरच कार्यावळ करपाक दिली। कला अकादमीची ही गॅलरी पळयतल्यांक आपूण कॅसिनोचेर आसा काय कितें दिसपाचें। कला आनी संस्कृतीचे केंद्र कॅसिनोंचो प्रसार करता काय कितें म्हूण कांय कलाकारांनी विशय काडलो। थंय एका कार्यावळीक आयिल्ले कडेन JCCIचो आदलो अध्यक्ष मांगेरेश पै रायकाराकय कला अकादमींतलो प्रकार आवडलो ना। आज कला अकादमीन हांगा एक आर्ट एक्झिबिशनाचे इनॉग्रेशन करपाक हांव भितर सरतना हांगा सगळे काजिनोचे बोर्ड पळोवन आय वॉज लिटरली शॉक्ड। कित्याक हे एक सरस्वतीचें देवूळ, सरस्वतीच्या देवळान काजिनोची एंट्री हे पळोवंक गेल्यार इट लुक्स टू बी अ व्हेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेर्स। एंड आय थिंक कला अकादमी बीइंग वॉट इट इज एंड फॉर वॉट इट इज प्रमोटेड should not encourage such events in the Kala Academy complex. प्रकरण कानार पडल्या उपरांत कला अकादमीच्या अध्यक्षान दखल घेवन ह्या सजावटींतल्यो बऱ्योच आक्षेप घेवपासारकिल्यो गजाली काडूंकूच उडोवंक लायल्यो। उपरांतूच तांकां कार्यक्रम करपाक दिलो। म्हाका पयलीं खरें म्हणजे ह्या प्रकाराची कांय कल्पना नाशिल्ली, कित्याक आमी थिएटराचें बुकिंगां दिता ते पयशे घेवन थिएटर बुकिंगां दिता। एकॉर्डिंगली गोवा विवांता ताज विवांताचे पळय जे स्टाफ आसा तांणी तांचे एक एन्युअल इव्हेंट आसता ते इव्हेंटा खातीर हॉल आनी भायली फॉयर एरिया ही तांणी बूक केल्ली आशिल्ली। आतां दुसऱ्यान कोणें बूक केली म्हणटकच आमी सहसा तातूंत दखल घेना। पण मदींच म्हजे कडेन दनपारां कांय फोन आयले म्हाका की कला अकॅडमीन एक कॅसिनोचे सेट उबारपाचें काम चल्लां म्हणून हांव मागीर पळोवपाक आयलो 4 आनी हांवें सभोवतणी वचून पळयल्यार तांणी सांगलें की आमी दर वर्सा एक थीम करता। पूर्व वर्सा आमी कार्निवल ही थीम केल्ली, ताचे पयलीं आनी कितें केल्लें आनी आमी कॅजिनो चलयतात। सो भायल्यान पळयतल्यार दिसतलें की हांगा कॅजिनोच चल्ला काय कितें म्हणून। सो माय मेंबर सेक्रेटरी कम डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड असिस्टंट थिएटर मॅनेजर दे टोल्ड देम टू रिमूव दॅट सेट। आमी तांकां सांगलें हें सगळें काडा, कॅजिनो कडेन संबंदीत जें कितें आहा तें सगळें काडचें पडटलें। तुमी डेकोरेशन आतां ताणें ताच्या डेकोरेशनान तें चौकट इस्पी तें आसा, आय सेड दॅट इज ओके की तें इट्स अ पार्ट ऑफ डेकोरेशन। पूण थंय डॉलरच्यो इमेजीस आसल्यो, कोण अशे खेळटाले ते म्हणल्यार सगळें एवरीथींग वील गो, तें कांयच उरचें ना थंय। आनी अकॉर्डिंगली तें काडपा लायतकूच 5 आमी तांकां प्रोग्राम स्टार्ट करपाक दिलो। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। आगोंद दर्यावेळेर फाटले 15 दिसां सावन 19 गोरवां मेल्यांत। गोरवां एक एक करून मरत आसात। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांत गोरवां विखबादा जावन मेले म्हूण दाखयता। अशें पयलीं केन्नाच जाल्लें ना म्हूण थळावे उलयतात। लोक म्हणटात थळावे असल्यो गजाली केन्नाच करचे ना, हें कर्म शेकवाल्यांचें आसूंये म्हूण थळाव्यांक दुबाव। मेल्लीं गोरवां कोणाची ती अजून खबर ना। 19 गोरवां मेली टोटल। आनीक हेजो आमकां पोस्टमॉर्टमाचो जो रिपोर्ट सांगता, जी कॉपी पुलिसे हाती आसा तें पॉयझन म्हणूनच तांणी रिपोर्ट दिला सर। म्हणल्यार अशें दिसता की हें लोकल करूंक शकना, कित्याक लोकल पयलीं शेत रोयताले, पोरसूं रोयताले, भाजी रोयताले। म्हणटकर म्हाका जाल्यार हितून लोकलाचो कोणाचो हात आसा अशें दिसना। जरी तर हें कोणें केलें एक शेकवाले अशें करूंक शकता, कित्याक तेंचो धंदो घडये पिड्यो जाता। आनी घडये हें तेम सिजना टायमार कित्याक केलें ना, जरी तर तेमचेच खंय तर कॉटेजी मदीं वचून तर मेले जाल्यार न्हू हो तेमकां एक इफेक्ट येता आसलो। तेका लागून तेमी एंड ऑफ द सिजन अशें केलें म्हणून म्हज्यान म्हणपाक जाता की ह्या गोरवांचेर एक्शन घेवपा जायें। आनी बराबरूच अशें करून मरपूय म्हणल्यार हें सारकें न्हू। जरी तर कोणाकूय जरी तर लॉस जाता जाल्यार तेणें पंचायती मुखार नदरे हाडचें ना, जाल्यार खंय कंप्लेन करचें, पुलिसे कंप्लेन करचें गोरवांचेर लॉस जाता म्हणून। गोरवकार कोणाच अजून फुडें येवं ना, कोण तरी फुडें येवं ना। गोरवां मरून 15 दीस जाले तरी पंचायतीन विशय फुडें पाविल्लो ना। अजून कागाळूच नोंद करूंक नाशिल्ल्यान थंयच्या नारायण देसायान काणकोण पुलीस आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन प्रकरण पावयलां। गोवंश रक्षा समितीन हातूंत लक्ष घालचें म्हूण तो उलयलो। गाय हे सारको प्राण्याक अशें करून विश घालून मारप हें समथींग खूब म्हाका हें दिलें। कोणी मारलें अशें दिसता तुमकां? दुबाव आसा? दुबाव म्हाकाय आसा, कारण अशें केन्ना जालेंच ना। एक मार्क दोनूच जनावरां अशें मरप की तांकां मारलें आसतलें, मारूंकूच जाय। हें कोण तरी शेक ओनरांनी गायीचेर ही आज पाळी येयल्ली आसा। आनी आमचे गोप्रेमी जे पळय नागरीक आहा तांचे त्या जसो सपोर्ट मेळूंक जाय त्या पयसून आमकां मेळना। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार।
मोदी सरकारान उद्देजकांकडल्यान घेतिल्ले पैशांची परतफेड करपाक भूंय संपादन कायद्यांत केंद्रान शेतकार विरोधी दुरुस्ती केल्या. गोंयांतय कूळ मुणकार कायद्यांत दुरुस्ती केल्ल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर दुबाव उक्तायलो. गरिबांक काबार करपाक सरकार वावुरता म्हणून लुईजीन उलयला. ड्रग्स फक्त मांद्रे हरमलूच न्ही, गांवांनी पावल्यात. लुईजीन म्हणटा मरिनाच्या विशयाचेर काँग्रेस लोकां बरोबर रावतलो. राजीव गांधी सद्भावना दिसा निमतान तो मिडिया कडेन उलयलो. Modi wants to amend it. Why he wants to amend it? Because he has to repay the loan of these crorpatis who are smiling, who has helped him in the election. So in Goa, don't follow this. आज तुम्ही जे amendment हाडला तो sunrise, sunset, तें कितें जाता तें न्हू हांव. But you can see that sunrise and sunset in Tirakol. Congress party is with the people. We will sit with them, agitate with them, die with them. Drugs, फक्त आमच्या coastal beltakuch na. Drugs has reached to the hinterland. A Nigerian, Kashmiri, गोंयांत drug lord जाले. आणि तांकां सुपरवायज करपाक आमगेलो सरकार आहा. हरमल ही ते नायजेरियन्स एश करून उबे रावते रस्त्यार मोदे आनी ट्युरिस्ट कोण वयता तेंकां सांगता यू वॉन्ट ड्रग्स एश करून दाखयता ही ते यू वॉन्ट ड्रग्स एश करून दाखयता ही आनी पुलीस दोर दाखोवन वयता. दुसरे फावटी खंयचोय तर मिनिस्टर म्हणलो गोंयांत ट्युरिस्ट येताय कित्याक ड्रग्स मेळटाय म्हणून जाल्यार ह्या मिनिस्टरांच्या तोंडार आमी शेण मारले. Just to purify their faces from protecting the drug mafia. 40 Congress blocks will have to go in all the 40 constituencies to create an awareness that Goa should be drug-free state in India. ब्रेस्तारा सकाळी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी बांबोळे राजीव गांधीच्या पुतळ्याक फुलां घालून आर्गां ओंपली. थंय प्रदेशाध्यक्ष लुईजीन फालेर, विरोधी पक्षनेतो प्रताप सिंग राणे आनी बाकीचे फुडारी आशिल्ले. सगळ्यांनी सद्भावना सोपूत घेतलो. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी तुळशीदास च्यारी. घेवया एक विराम.